नमस्कार. दंपारच्या खबरात अविनाश जोशीचो येवकार. खबरो विस्तारात. म्हादय प्रवाहाची पुनर्रचना करपाचे दिशेन केंद्राची पावलां. सातांतल्या 4 वांगड्यांक बदलपाचो विचार चल्ला. सध्या नेमल्यात तातूंतल्या 4 जाणांक प्रवाहाचे वांगडी म्हूण एडिशनल चार्ज आसा. जलशक्ती मंत्रालयान नेमणूक नेम गोंय, कर्नाटक आनी महाराष्ट्राक धाडल्यात. गोंयान म्हादयचे इन्स्पेक्शन मागलां, मात प्रवाहान अजून कांयच रिस्पॉन्स दिल्लो ना. खासा रिपोर्ट. म्हादयच्या वादाचेर नेमिल्लो प्रवाह कितलो तेंपूच एक्टिव्ह नाशिल्ले. निर्णय येनाशिल्ले, मात आतां घडये एक्टिव्हनस दाखोवपाक शकता. म्हादय प्रवाहाचेर 4 वांगड्यांची नवी टीम नेमपाचो जलशक्ती मंत्रालयाचो विचार चल्ला. सद्याक प्रवाहाचेर नेमिल्ल्या 4 वांगड्यांक कांय दिसां खातीर एडिशनल चार्ज दिला. सद्याचो प्रवाहाचो मुखेली PM स्कॉट दिल्ली CWCचो वांगडी आसा. बंगळूर CWCचो चीफ इंजिनियर वीरेंद्र शर्मा प्रवाहाचेर मॉनिटरिंग आणि रेग्युलेशन वांगडी म्हूण काम पळयता. नवी दिल्लीचो चीफ इंजिनियर मनोज तिवारीची प्रवाहाचेर हायड्रोलॉजी वांगडी म्हूण नेमणूक केला. नागपूर MCQचो चीफ इंजिनियर NK मंगलिकाक पर्यावरण इशू वांगडी म्हूण नेमणूक केला. बंगळूरचो मूल्यांकन संचालक अशोक कुमार V हाका प्रवाहाचेर सेक्रेटरी म्हूण नेमला. त्या भायर आनीक 3 जाण प्रवाहाचेर वांगडी आसात. गोयचो IAS सुभाष चंद्रा गोय WRDचो चीफ सेक्रेटरी. कर्नाटक WRDचो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राकेश सिंग. जाल्यार महाराष्ट्र कोंकण डिव्हिजनाचो WRDचो चीफ इंजिनियर मिलिंद नायकाचो आस्पाव आसा. प्रवाहाचे पयले बसकेत गोय सरकारान कळसा बंडुरा प्रकल्पाचे वांगडा इन्स्पेक्शन मागिल्ले, मात कर्नाटकान इन्स्पेक्शनाक विरोध केलो. उपरांत गोय सरकारान प्रवाहाक जॉयंट इन्स्पेक्शन करचे म्हूण रिमाइंडर धाडिल्लो, मात ताचेर अजून प्रवाहान कांयच जाप दिल्ली ना म्हूण सुत्रां सांगतात. प्रवाहाचे गोंयांत जाल्ले बसकेत 3 राज्यांनी इन्स्पेक्शन जावचे म्हूण बसकेत थारिल्ले. गोंय आनी महाराष्ट्रान तारखो दिल्यो, मात कर्नाटक कानार घेना. जॉयंट इन्स्पेक्शन जाय नाशिल्ल्यान गोंय सरकार म्हादयच्या केशींत घुसपट्टा. सुत्रां सांगता ते प्रमाण केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयान 4 नवे वांगडी घेवपाक गोंय, कर्नाटक आनी महाराष्ट्राक रिक्रुटमेंट नेम धाडल्यात. 4 वांगडी डेप्युटेशनाचेर आशिल्ल्यान म्हादय विशीं ठोस निर्णय घेनात, ताका लागून वांगडी बदलपाचो खंय प्लान म्हूण सुत्रां सांगतात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. कला अकादमीच्या ओपन एअर ऑडिटोरियमाचे दुरुस्तेक आनीक 10.5 कोटी लागतले. बेरेस्तारा जाल्ले म्हत्वाचे PWDचे बसकेत हाचेर चर्चा जाली म्हूण सुत्रां सांगता. गेल्या वर्सा पावसांत कोसळिल्ल्या ओपन ऑडिटोरियमाचो डेब्रीज उखलपाक खंय सुमार 47 लाख मोडल्या म्हूण म्हायती. आतां मेरेन कला अकादमीचे नूतनीकरणाचेर सुमार 70 कोटी मायज मोडल्यात, मात परिस्थिती सुदारिल्ली दिसना. कला अकादमीची गोंयांत जेन्ना वास्तू उबी केली तेन्ना जवळपास 6 कोटी रुपयांनी ही वास्तू फूल उबी जाल्ली. आनी ताच्या उपरांत गेल्या 2 वर्सां पयलीं आमी पळयताले की कला अकादमीच्या रिनोवेशना खातीर खास आर्ट एंड कल्चर मंत्री तांच्यांनी टेंडर काडिनासतना ह्या कामाक सुरवात केल्ली. आनी ताच्या एका उपरांत म्हणल्यार गेल्या पावसाळ्यान हो जो ओपन ऑडिटोरियम स्लॅब आसा तो पडलो आनी व्हडलो इशू जालो की कला अकादमीचें रिनोवेशन केला जाल्यार स्लॅब कशें पडटा म्हणून सगळे गोंयकार प्रश्न विचारताले. ताच्या उपरांत पयलें की ऑडिटोरियमांतल्यान एसींतल्यान उदक घालपाक ह्या पावसांत आतां फाटीना पळयलें. अशे तरेचे विविध जे आमचे कला अकादमीचे कामां थंयसर प्रश्न येत रावले की कला अकादमीच्या कामांत बऱ्या तरेन जावंक ना म्हणून सगळे गोंयचे लोक विचारपाक लागले. ताच्या उपरांत आतां आमकां अशी म्हायती मेळटा ती म्हणल्यार काल ब्रेस्तार दीस PWD ऑफिशरांचेर एक मिटींग जाली आनी मिटिंगेन त्या आनी एक टेंडर येवपाचो आसा अशें सांगलें की 10.5 कोटीचो टेंडर एक पास केल्लो आसा. आनी हो टेंडर आतां पास जाला उपरांत आनी फाटल्यान जे ओपन ऑडिटोरियमाचो स्लॅब जो गेल्या पावसांत पडलेलो तेजे डेब्रीज काडपाक जवळपास 47 लाख रुपीज जो टेंडर काडलेलो आसा. आनी आनीकूय अशी आमकां सुत्रांनी म्हायती मेळटा ती म्हणल्यार आनी एक टेंडर येवपाचो आसा. सो अशा तरेचे परत टेंडर येत आसात. अजून पर्यंत सगळें कॉस्टिंग जालें 70 कोटी जालेलें आसा. जर ह्या कला अकादमीचो घोटाळो जावंक ना जाल्यार परत सरकार टेंडर कित्याक काडटा हो एक प्रश्न गोंयकार आनी गोंयचे कलाकार विचारत आसा. हाचेर जे PWD मंत्री जावं आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री हांच्यांनी हेचेर स्पश्टीकरण दिवपाची गरज. आतां तुमी फाटल्यान पळोवपाक शकता त्या स्लॅब आसा ताका स्लॅबाक सद्या पत्रे मारपाच्या कामाक सुरवात केलेली आसा. आणि आता आम्ही कामगारांकडे उलयताले तो सांगताले की पत्रे एक 8 दीस दवरतले आणि 8 दिसा उपरांत चॅक केल्या उपरांत आमकां कळलें उदक येतलें काय ना भितर आणि ताच्या उपरांत ताका स्लॅब घातले
अशें आमकां तेणी म्हायती दिल्या. आतां खरें फट्टो तेजो ऑफिशियल सांगतलो, बट अशी आमकां म्हायती मेळ्ळ्या की हे पत्रे ते सद्या टेम्पररी घातले आनी मागीर थोडे दिसांनी स्लॅब घालतले. सो अशा तरेन सद्या कला अकादमीन घोळ चालू आसा, कितें प्लॅनिंग ना अशें आमकां दिश्टी पडटा. आनी हे जे टायल्स आसा तांकां क्रॅक गेलेले आसा आनी ते आतां फिल करपा खातीर हांगा कामगार आसा. सो अशा तरेचे हांगासर कामां सारके घोळ जाल्ले आमकां दिश्टी पडटा. आनी हाचेर गोंयचो कलाकार खास करून आनी गोंयचे लोक परत परत प्रश्न विचारता की कला अकादमीनी फूल फ्लॅश रिनोवेट जावन लोकांक केन्ना उपलब्ध जातली. चेर PWD मंत्र्यान खास करून स्पश्ट उतर दिवपाची गरज आसा. स्टुडंटा खातीर कला अकादमीच्यान रुपेश रावत. कडशी मोपा न्हंयचेर आशिल्ल्या पुला वयल्यान उदक व्हांवता. पावसाच्या दिसांनी कडशीच्या गांवांतली 9 ते 10 घरांचो उरिल्ल्या गांवाकडेन संपर्क तुटता. पुलाची उंचाय वाडयता म्हूण आमदार प्रवीण आर्लेकार आनी हेर अधिकाऱ्यांनी आश्वासन दिल्यार वर्सां जालीं. मात आज मेरेन कसलेच यत्न जावंक नाशिल्ल्यान थळावे बेजार. सोबीत दिसपी ही शांत कडशी न्हंय आनी हो कडशी मोपाचे कांय घरांचो गांवाकडेन संपर्क जोडपी पूल. पुलाची उंचाय कमी आशिल्ल्यान दर पावसाळ्याक पूल बुडून वता. ताका लागून थंयच्या लोकांक गांवांत वचपाक शक्य जायना. हुंवार आयल्यान लोकांक घरांतल्यान भायर सरपाक कठीण. आमदारान उतर दिल्लें, मात हो पूल असोच उरला. आतां पावस लागीं पावल्यान थळावे बेजार. मेन सांगपाचें म्हटल्यार आमकां पुलाचो प्रॉब्लेम आसा. आमचे हांगा 2 पूल आसात, वयर आनी सकयल वाड्यार एक आसा. आनी पुलाक लागून उदकाक लागून पूर इतलो येता की 2-3 वर्सां जाल्यार ती उदकाचे त्रास आमकां 8 दीस 15 दीस अशें आमकां हेवटेनच्यान तेवटेन क्रॉस करपाक मेळना. मेन म्हणजे आमचे जाणटी मनशां आसात, चडशीं जाणटीच आसा. तांकां हाडपाक व्हरपाक मेन प्रॉब्लेम जाता. गाडी तेवटेन वचना, भुरग्यांक स्कुलाक वचूंक मेळना. शिकपणाचें म्हटलें जाल्यार कशें तांकां व्हरतले करतले हेच प्रॉब्लेम येता आनी कशें दोतोरा कडेन व्हरतले ते. आनी दोतोराची हांगा कांय सोय ना. मेन थींग म्हटल्यार हांगा गाडयांची सोय ना. तरी आमचे धाकटे गाडये आसात. आतां थोडे फार गाडये जाला, तितूनसून आमी हाडटा व्हरता. पूण उदक आसल्या कारणान आमी वयतली कशी आनी तांकां उपचार करतली कशी. आणि भरलेल्या पाण्यामुळे आम्हाला अलीकडे पलीकडे जाता येत नाही. या ठिकाणी पलीकडे थोडं घरे आहेत आणि या बाजूला 10-12 घरं आहेत आमची. जवळजवळ 10 घरं आमची एवढी या ठिकाणी अडकून राहतो की या घरामध्ये कुठल्याही माणसाला पलीकडे जाता येत नाही. पावसात कडशी मोपाच्या पुला वयल्यान उदक व्हांवता आनी राजकारण्यांनी दिल्ली आश्वासनाय व्हांवता. आमदार येतात वतात, मात कडशीकारांक वाली ना. स्टुडंटा खातीर मकबूल मालगीमनी. सिगरेट आयिल्ल्यान धुम्रपानात चलयांचो आंकडो वाडला. संवसारीक तंबाखू विरोधी दिसा निमतान दोतोर शेखर साळकार प्रुडंटा कडेन उलयलो. तरणाट्यांक तंबाखू कडेन वळोवपी जायराती वाडल्यात. तरणाट्यांनी आडनदर करची म्हूण तांचो उलो. हेर राज्यांचे तुळेंत गोंयांत तंबाखू खावपी लोकांचो आंकडो खंय कमी. गोंयचे सुमार 9% लोक तंबाखू जाळ्यात. आयज 31 मे आणि आयज वर्ल्ड नो टॉबॅको डे आणि ह्या वर्साच्या वर्ल्ड नो टॉबॅको डेचो थीम जावन आसा प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन्स फ्रॉम टॉबॅको इंडस्ट्री इंटरफियरन्स. म्हणजे टॉबॅको इंडस्ट्री कशें आसा, तांचे जे सो कॉल्ड स्मोकर्स आसता, ओवर अ पिरियड ऑफ टायम मोस्ट ऑफ देम वील डाय बिकॉज ऑफ डिफरंट डिसिजीस. सो तांकां नवे आपले जे उडपी आसा तांकां तयार करचें पडटा. सो द बेस्ट थिंग वॉज द भुरग्यांक. सो त्या भुरग्यांचेर एडवर्टायजमेंट्स करून तांचे जे हिरो आसा, तांचे जे स्पोर्ट्सांचे जर बरे पर्सनॅलिटी आहा तांकां फुडें काडून तांचे कडसून एडवर्टायजमेंट करून घेवन दे आर ट्रायंग टू इन्फ्लुयन्स दीस चिल्ड्रन. सो इट इज बेस्ट इज टू कंट्रोल स्मोकिंग जाल्यार ड्रग्सूय कंट्रोल जावंक शकता. सो माय सिन्सियर रिक्वेस्ट टू ऑल द लायक मायंडेड पीपल टू कम टुगेदर अँड फायट अगेन्स्ट दीस मेनन्स. ग्लोबल टॉबॅको यूथ सर्वे तातूंत 1 out of 5 students have tested tobacco, म्हणजे 20% at the age of 13 to 15. Goa is actually the best in all states because average Indiaची आहा ती around 27% आहा. Goa is the best, it's around 9.8 or something. So we are the best state in terms of control. But if we don't continue this awareness, then over a period of time it might increase. की आमकां दिसता की चलयो हालीं मातश्यो सिगरेटी चड ओडूंक लागल्या. स्पेशली ह्यो सिगरेट बी आयल्या कारणान चलयांचे हातून मातशें प्रमाण मातशें वाडलां. सो वी वॉन्ट टू गिव दीस मॅसेज टू व्हेरी कडक टू ऑल चिल्ड्रन इन्क्लुडींग मेल अँड फिमेल की प्लीज डोंट स्टार्ट दीस टॉबॅको एट ऑल. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. वास्को खारेवाड्यार 18 म्हयन्याचे भुरगें दर्यांत बुडून सोंपलें.
ते आवय वांगडा थंय खेळटाले. अचकीत आवयची नजर चुकोवन ते दर्यांत देंवले. भुरगे दिसनाशे जाले उपरांत बोवाळ जालो. सांजे त्या भुरग्याची कूड सापडल्या. और मेरे दोस्त यहाँ खड़े थे ऐसे ही, तो मेरे को ये भगवान श्री राम का फ्लैग दिखा, तो मैंने निकालने की कोशिश की, तो मैंने निकाला तो उधर इस तरफ बच्चा मतलब पैर दिख रहे थे उसके चप्पल ऊपर से, तो मैंने कहा यार किसी की बॉडी है, हमें मतलब फुल ट्रस्ट नहीं था उस पर, तो फिर उसके पैर दिखे थोड़े, फिर उसका अंडरवियर देखा, तो हमने कहा नहीं बच्चा है। फिर यहाँ एक लड़का था शुभम जो, उसने उसको निकाला, तब तक वो ख़त्म हो चुकी थी। कितना साल का रहेगा? 3 या 4 साल का होगा। 1 जून ते 31 जुलै मजगती वर्सुकी नुस्तेमारी बंद आसतली म्हूण नुस्तेमार खात्यान जाहीर केला. पारंपारीक नुस्तेमारी सुरू, मात नुस्तें मोठ्या कमर्शियल पावंड्यार नुस्तेमारी करपी नुस्तेकारांक ट्रॉलर्स घेवंक दर्यांत वचपाक बंदी. 31 जुलै सावन परत नुस्तेमारी सुरू. Fishing ban आमचे 1st June to 31st of July, 60 days ban आसा. We have already taken out the notification, पेपराचेर घाल्ली आणि we have also circulated all the letters to the mamladars, to collectors, to Coast Guard, to Coastal Marine Police, so that the ban is enforced in toto. We have also placed our staff, my fishery surveyors, officers are there all around from Pagnen to Concord, all along the coast to see that the ban is enforced very well. ओके, सो कोणी जर फिशिंग करपाक गेले जाल्यार तेजेर एक्शन जातली. Yeah, if any illegal fishing happens during this period of time, like every time, cases will be filed with the NBD notices. शाळा 4 जुनाक सुरू जाता ते 1-2 दीस फुडें धुकलचे आपुणूय न्ही कितलेशेच जाण मागतात. सभापती रमेश तवडकार उलयला. मुख्यमंत्र्याकय खंय ताणें तशें सांगलां. आपणे पक्षान दिल्ली जबाबदारी सदांच पुराय केल्या. मंत्रीपद दिल्यारूय तवडकाराची सांबाळपाची तयारी. गोविंदा कडेन वादा विशीं विचारल्यार राजकारणांत खंय संत जावन दीस काडप शक्य ना. पार्टीन जी म्हाका जबाबदारी दिली ती जबाबदारी करत हांव आयिल्लो आसा. आज पयर सुद्दां जे आसा न्ही दिल्ली जबाबदारी अत्यंत प्रामाणीकपणान करप. हाज्या फुडें ज्यो ज्यो जबाबदारी पार्टी दितली ती जबाबदारी आसा हांव तितल्याच पार्टीक जर अशें म्हज्या हाजो म्हणजे स्वभावाचो कामाचो जर फायदो गोंयच्या जनते खातीर करून दिवपा खातीर जर ही जबाबदारी तूं पेट अशें सांगून जर जायत जाल्यार पार्टीन सांगता जबाबदारी करतलो. तारखे संदर्भा विशय आसा तो हांवें मुख्यमंत्र्याक सांगलें आसा की 1-2 दिसां फुडें व्हरचें, कारण लोकांची सगळ्यांची आसा अपेक्षा आसा फुडें म्हणजे म्हजीच म्हणून न्ही खूब जाण म्हाकाय फोनाफोन करताले. हय म्हणजे 1-2 दीस फुडें, कारण तो एक माहोल अनेक जण थंय कशा टिचर आसा ते इलेक्शन ड्युटीज आसा की एखादी मूय जर आपल्या पांयाचेर जर पांय दिले आसत जाल्यार जाय तिची चाव घेताच. आणि हांव तर म्हणून सांगलें राजकारणाक अशें म्हणलें म्हाका राजकारणांत रावपाक जाय ना असो संत कसो जर हांव जर रावलो आसत जाल्यार अशा प्रकारचे लोक आसपय न्ही ते आमकां लाथ मारून आमकां भायर उडयतले आसा. म्हणून जर राजकारणाक जर रावतले जाल्यार जो कोण चाव आमकां हें करपाक प्रयत्न करता आसतले जर मूय जर चाव मारता जाल्यार हांवें थोडेशें प्रोएक्ट जालें जाल्यार खंय कितें घडटा आपल्या स्वताच्या प्रोटेक्शना खातीर ताका कांय हें ना. गोंयांत काँग्रेस लोकसभेचे 2 सीट जिखता. गोंयच्या लिडरांकडच्यान ग्रावंडा वयलो फीडबॅक घेतला. खंयच्या फुडाऱ्यांनी लोकसभेक पक्षा खातीर काम केल्लें ना तांची नांवां घेतले. फुडें विधानसभेकूय इंडिया अलायन्स कायम उरतलें म्हूण काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे उलयला. इंडिया अलायन्स फुडली वेंचणूक एकठांय लढयतले. इथे नेमकं कसं मतदान झालं काय झालं तसं प्रमुखांशी सर्वांसोबत चर्चा करण्याच्या उद्देशानं आज मी गोव्यामध्ये आलो आणि सर्वांशी सकाळपासून सर्वांशी चर्चा केली की नेमकं काय परिस्थिती आहे आणि पुढे संघटनासुद्धा काय आपल्याला पावलं उचलायला पाहिजे.
त्याही संदर्भात चर्चा झाली. काँग्रेसच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी काम केलं. आता याच्यानंतर आमच्याकडे जे काही रिपोर्टिंग कोणी काम एखाद्याने केले नसेल तर ते अद्यापपर्यंत काही आलं नाही. त्याची माहिती मिळेलच. पण एकूणच कुठल्या विधानसभा क्षेत्रामध्ये कशा पद्धतीनं काम झालं, कशा पद्धतीनं मतदान झालं याच्याबद्दलचा सर्वसाधारण एक चर्चा आढावा त्या संदर्भात काँग्रेसच्या सीटा लागतील अशा प्रकारचा विश्वास स्थानिक नेत्यांनी कार्यकर्त्यांनी दिलेला आहे. आम्हाला खात्री आहे. प्रश्नच नाही. इंडिया अलायन्स हे नेहमीसाठी कंटिन्यू राहील. पुढच्या सगळ्या निवडणुका एकत्रपणे लढवेल. त्यामध्ये कुठेही शंका बाळगण्याचं कुठलंही कारण नाही. आणि जे काही वावड्या उठवल्या जात आहेत BJPचं ते एक षडयंत्र आहे. ते यांच्या वापसामध्ये फूट पडली पाहिजे आणि कुठेतरी मग आपल्याकडे कुठे त्या ठिकाणी कार्यकर्ते किंवा मतदार आली पाहिजे. पण तो असं होणार नाही. आता BJPचा जो काळ आहे आणि एक रिव्ह्यू इलेक्शनाचो कित्याक 4 तारखेक आतां कावंटींग जावपाचें आसा. सो ताजी तयारी, कावंटींग एजंट्स आनी फूल इलेक्शनाचो रिपोर्ट कशें जालें कितें. सो ताजेर एक चर्चा जाली. नो दीस वॉज CONGRESS आमची पॉलिटिकल अफेर्स कमिटीचे जे मेंबर्स आशिल्ले तांचे कडेन 1-on-1 मिटींग जाली एंड वी हॅव डिस्कस्ड अलॉंग विथ ऑल अवर MLAs, CLP लिडर की फुडें आतां मुखार हाव वी हॅव टू गो, हाव वी हॅव टू स्ट्रेंथन ऑल दीस थिंग्स वी हॅव डिस्कस्ड. नेम मोडून गोंया भायल्यांक जॉब दिवपी कंपन्यांचेर कारवाय करपा खातीर सरकार कामगार कायद्यांत दुरुस्ती करतलो. कामगार मंत्री बाबूश उलयला. कंपन्यांक फक्त 500 रुपया फायन मारून कांयच जावपाचें ना. 2 फार्मा कंपन्यांक खंय नोटीसूय काडल्या. कंपन्यांनी जायरात दितना गोंयच्या लेबर खात्याक कळोवंक नाशिल्लें. इंडस्ट्रीज पळय, हे आतां 2 इंडस्ट्री कोणें एडवर्टायजमेंट केलेले तेणी एक्चुली परमिशन नेमींग घेवंक ना. आमकां लागून लेबर डिपार्टमेंटाक कांय इंटिमेशन धाडूंक ना. सो तांकां नोटीस इश्यू केलेली आहा. अदर थिंग कितें जालेलें आहा, आतां ऑफलायन केल्लेलें लागून जालें आहा. पयलीं ती फायन आसली 500 रुपया. सो वी आर गोइंग टू एनहेन्स दॅट फायन. वी वील कम अप विथ एन अमेंडमेंट टू दॅट गोवा लेबर एक्ट. सो इन दीस सेशन वी वील गेट इट. बट एक्सचेंज कडेन डेटा सारको ना. नाही, एक्सचेंजी कडेन डेटा आसूंक जाय. पयलो सद्या डेटा आसूंक जाय तें कडेन. कोणा कडेन कंपनीन कोणाक कामाक घेतलेलें आहा. 15 सपोज गोंयकार म्हटल्यार 15 years डोमिसायल आसूंक जाय. एडवर्टायजमेंट पयलो सद्या तेणी आमच्या पेपरार घालूंक जाय. दे शूड इन्फॉर्म द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज दॅट बाबा दीज आर द वेकन्सीज. See, there are many changes what we plan to do as far as this thing. See, most probably I'll be coming on 6th to my office. That's the time I will get a commissioner and he will basically explain to you what are the changes we will सर do. 500 फायन हाती वाढवून कितली जाऊ शकता? ते बरें वाडोवंक जाय न्हू. सामके हे कशें जाता ते? No, it should be a this thing, no, deterrent to others to not to do such or something else should come other than the fine as far as the company is concerned. पोरणे रस्ते सारके करप कठीण. स्मार्ट सिटीच्या रस्त्यांचे काम मान्सूना आदी तडीक म्हूण आमदार मंत्री बाबूश उलयला. कॉन्ट्रॅक्टराचेर काम पुराय करपाचो प्रेशर आसा. कांय आस्थापना आनी बांदकामां मोडची पडटली. बाबूश उलयलो. पणजे बुडटली काय ना तें सांगप कठीण. 250 कोटीच्या CCTV कॅमेऱ्याचेर विचारल्यार मंत्री म्हणटा कामां तडीक लावपाचेर आदी फोकस. Now, leaving the footpath, as far as roads are concerned, all the roads have been complete. ओके. तो मेजर जो कंपोनंट आसलो पळय न्हू 250 करोड कॅमेराकूच गेले म्हणून आयकता आमी. ते हांव न्हू रे कॅमेरा 250 करोडाचे पणजे जाय आसले. I don't know. मेजर चंक. See, I will not comment on a thing that technically I am not sound. तुमकां दिसना जर 250 कोटीचे कॅमेरा पणजेन घातले घालतले आसतले. अजून चौकशी बी करतले. चौकशी काय करपाचें ना. आता पयलीं जावं दी न्हू. लेट दीस वर्क बी कंप्लीट. ते चौकशी करूंक लागले मागीर हें काम कंप्लीट जालें. नो, आमकां कितें जालें एक मेन ड्रेन करूंक जाय थिंगा आमचे पुणेकर नगर थिंगासून तो सारके दर्याक वयता तो. एंड मागीर सगळे रस्ते स्ट्रॉंग वॉटर पळय ते सगळे रस्ते मागीर विल बी कनेक्टेड टू दॅट ड्रेन. सो दॅट विल ओनली बी डन लेटर. पण अंदू पणजे बुडपा ना. पळय पणजे बुडपाक ना हांव म्हज्यान सांगूंक जायना कित्याक आजून तें कंप्लीट जावंक ना. ओके. पणजे बेसिकली बुडटा इट इज बिकॉज ऑफ एकूच वर्स बुडटले आनी ना एकूच वॉटर बुडटले
in a rain, this thing, those things I cannot. क्वालिटी ऑफ वर्काचे परत एक मोठो प्रश्न येता क्वालिटी ऑफ वर्काचेर कारण इमॅजिन क्वालिटी ऑफ वर्क कितें तांकां टेंडर दिता तेन्ना स्पेसिफिकेशन केलेलें आसता कितें कितें कसलें क्वालिटी कसली मेंटेन करूंक जाय. आतां सपोज जर कोणें मेंटेन करून हांव कितें जालेलें आहा दॅट वी वील कम टू नो ऑन दॅट टेंडर दे मस्ट बी अ टायम स्पेसिफिक टायम say 6 months, 1 year or whatever, that nothing should happen for that. So kahin कितें जालें just some minor here and there, those things will be taken care of. क्वालिटी बी फाटल्यान आतां शीतल हॉटेल बी आहा पळय न्हू That will go. ते डेमोलिश That करतले is government land. तांकां हे केला नोटीस तांकां सगळें नोटीस केलें कलेक्टरेट it is in collectorate. कोर्टान बी गेल्ले ते नाही There is nothing because it belongs to the government. ओके They have got no केन्ना locals. डेमोलिश करतले Maybe any time. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.